हाथ लगा हाथ लगा। हाँ वेरी गुड, उसको लगा हाथ लगा उसको। शेनवारा धुळेर म्हापशा पाय निसरून खोल बायत पडिल्ले 14 वर्सां पिरायेचे चलयेक म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ताकतिकेन घडणूक थळार धाव घेत बरे भशेन वयर काडले। पळयात, शेनवारा सांजेच्या 5:15 वरांचेर ही घडणूक घडली। हे चली बायचे कुशीकल्यान वताले, त्या वेळार तेचो पाय निसरलो आणि ते बायत पडले। हे प्रकरण शेजारच्या लोकांचे नदरेक पडल्या उपरांत तांच्यांनी ताकतिकेन उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। बायत पडटाना फातराक घट्ट धरून ते चली तशेच रावले। ताच्या गळ्या मेरेन बायत उदक आशिल्ले। ही बाय 45 फूट खोल आसा। उजो पालोवपी दळाचे जवान ताकतिकेन घडणूक थळार धाव घेत चलयेक दोरी बांधून सुरक्षीत भायर काडले। उपरांत ताका हॉस्पिटलात दाखल केले। पळयात, आमकां कॉल आयला एक 17:22 म्हणजे 5:30 सुमार एक चली बायन पडल्या म्हणून। इमिडिएटली आमचे इमर्जन्सी टेंडर हांवें टर्नआउट केलो म्हाज्या स्टाफा सकट। हांव हांगा पावलो। हांव पावल्या उपरांत सर्च केले जाल्यार आमकां बायन एक चेडूं पडलेलें दिसलें। इमिडिएटली आमी रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट केलें। पयलीं स्टार्टींग ताका हांवें रोप दिलो, मागीर ताका लायफ जॅकेट दिलें, स्टेबल केलें। त्या उपरांत आमचो एक्सपर्ट प्रवीण गांवकर रोपाच्या सहाय्यान सकयल देवलो, ताका सेफ्टी बेल्ट घातलो, आपणाक सेफ्टी बेल्ट काडलो आणि ताका सेफली बायच्या भायर काडलो। ते हांगाच रावता कशें आमकां इन्फॉर्मेशन घेवन हांव इन्फॉर्मेशन तेचे घेता सगळे रिटर्न। ओके, स्टार्ट कितें इंजरीज बी लागल्या कितें पळयता हांव जस्ट चेकिंग। ओके, आमी ताका सेफली काडला, काय इंजर्ड ना। कितें कशें कितें पडलें कितें कळ्ळां बी ना, काय आयडिया मेळोंक ना। गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।